लोकसभेच्या वेंचणुकेची केंद्रीय वेंचणूक आयोगान तयारी सुरू केल्या। मतदार वळेऱ्यो करतना कसल्योच चुको आसूंक फावना अशी सुचोवणी केंद्रीय वेंचणूक आयोगान राज्यांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक केल्या। वेंचणूक अधिकाऱ्यांक काडिल्ले हे परिपत्रक आयोगान आयतारा जारी केलें। सुत्रां सांगतात त्या कोतान निकतेच लागिल्ले विधानसभा वेंचणुकांचे निकाल काँग्रेसी आड गेल्ल्यान आता फेब्रुवारीत रेल्वे आनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडूनच सरकार लोकसभेच्या वेंचणुकेक वतलो। फुडल्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची वेंचणूक आयोगान नेटान तयारी चालू केल्या। बरे भशेन वेंचणूक जावपा खातीर मतदार वळेरेंत कसल्योच चुको आसच्यो न्ही अशी सुचोवणी आयोगान सगळ्या राज्यांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक केल्या। वेंचणूक वळेरी बिनचूक आसची अशें 11 डिसेंबराक धाडिल्ल्या ह्या पत्रांत म्हणलां। गोंयची मतदार वळेरी बिनचूक करपा खातीर पोर्तुगीज नागरीक आशिल्ल्या मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान काडून उडोवपाचें काम थळाव्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांक करचें पडटलें। सुमार 6,000 लोकांची नांवां ह्या आदींच काडून उडयल्यात। उत्तर भारतांत जाल्ल्या 4 विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक मार पडिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी वेंचणूक धोरणांत बदल करपाचें थारायलां। रेल्वे आनी केंद्रीय अर्थसंकल्प पास जाल्या उपरांत एप्रील नाजाल्यार मे म्हयन्यांत लोकसभा वेंचणूक जातली अशी माहिती सुत्रांनी दिली। 1 जून 2014 पयलीं नवी लोकसभा घडोवपाची मोख वेंचणूक आयोगान दवरल्या। सुमार 78 कोटी मतदार मतदान करतले असो अदमास आसा। त्या खातीर 8 लाख मतदान केंद्रां उबारतले आनी 12 लाख मतदान यंत्रां वापरतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मराठी साहित्य संमेलनात सभापती आर्लेकारान गोंयच्या इतिहासाचो विशय काढलो। गोंयचो इतिहास काय प्रमाणात पराभवाचो आशिल्लो खरो, पूण तो पराक्रमाचोय आशिल्लो। साहित्यिकांनी इतिहासाच्या लेखनात लक्ष घालचें असो उलो आर्लेकारान मारलो। सांखळी 3ऱ्या अखिल गोंय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उक्तावणात आर्लेकार उलयतालो। हे संमेलन मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या हजेरेत आज सांजे सोंपता। गोंयच्या इतिहासाचे लेखन जावपाची आनी हो इतिहास भुरग्यांक शिकोवपाची गरज हालींच मुख्यमंत्री पर्रीकारानय उक्तायल्ली। सभापती राजेंद्र आर्लेकारानय मराठी साहित्य संमेलनात होच विशय काडलो। गोंयच्या इतिहासाचेर थळाव्या साहित्यिकांनी बरोवपाची गरज सभापती आर्लेकारान उक्तायल्या। सांखळी 3ऱ्या अखिल गोवा मराठी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण केले उपरांत सभापती उलयतालो। गोंयकारांनी बरेच अत्याचार सोंसल्यात, पूण तांणी पराक्रमय दाखयला। हे सगळे लेखनांतल्यान येवंक जाय अशें आर्लेकार म्हणटा। आपल्या गोव्यातला इतिहास जो आहे खूप समृद्ध आहे। तो इतिहास पराभवाचा जरी असला काही प्रमाणात, तरी तो पराक्रमाचा नव्हता असं नाही, तो पराक्रमाचा होता। अशा या इतिहासाचं साहित्यात प्रतिबिंब उठणार आहे की नाही, त्यावेळेचे जे अत्याचार झाले, त्यावेळेची जी सामाजिक परिस्थिती होती, त्यावेळी जे परावर्तन होत गेलं, धर्मांतर होत गेलं, या सगळ्या विषयांना आपण हात लावणार आहोत की नाही, स्पर्श करणार आहोत की नाही, त्याच्यावर इंग्रजीमध्ये प्रचंड प्रमाणावर लेखन झालेलं आहे। आपल्या मराठीत का नाही होत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर? गोव्यातला लेखक या दृष्टीने विचार करणार की नाही? मला वाटतं आपल्या गोमंतकातील मराठी साहित्य अधिकाधिक समृद्ध करणारे अनेक लेखक आणि कवी आहेत। या सगळ्यांनी जाणीवपूर्वक या विषयाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।